फुडल्या वर्सा मेरेन तिळारीचें उदक बंद जावपाची शक्यताय आसा म्हूण सरकार आतां सावनच उदकाची पर्यायी वेवस्था करता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हळां। तिळारीचें उदक शुक्रारा बंद केल्ल्यान आमदार किरण कांदोळकारान विधानसभेत मुद्दो काडलो। आमठाण्याक फक्त 15 दिसांचें उदक उरलां। अडवलपालचे ILPL आनी सेजा गोवा मायनिंगांतल्यान 2 दिसांनी उदक पंप करतले। साळ न्हंयेतलें उदक चानेल प्रकल्पात पंप करपाची वेवस्था सरकारान केल्या। तिलारीचे जे उदकाचो बांद आसा वो परतून फुटलो, तर म्हाका सरकाराक विचारूंक जाय की हाच्या फाटल्यान फुटपाचें कारण कितें। आमी उदका कडेन म्हाका दिसता राजकारण ना केल्लें बरें। ज्या पद्दतीचें जे कॅनलाचें काम आहा तें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या हेतूनसून उदक केन्नाच येवचें ना, येवकूच शकना। ज्या दिसा उदक चालू जातलें त्या 4 दिसांनी तो कॅनल आहा पळय तो परत फुटतलो। कारण कॅनलाचें बांदकाम अशें आहा की माती घातल्या। फुडले जर आमी आमचे फ्युचर आनी आमच्या स्टेटीचे फ्युचर जर आमी पळयतले जाल्यार आमकां लागणारें उदक आहा आमी तयार करपाची गरज आहा। तिळारीची कापेत वावल्या 4-5 दिसान जातले म्हणटा ते गॅरंटी आमकां लागना। आमी कितें केलां तें सांगता तितलेंच। एक म्हणजे आमठाण्याचें उदक फक्त 15 दिसाचें उपलब्ध आहा। आमी ऑलरेडी ILPLचे हडवलपाल स्टोरेज बंदारा जो आसा मायनिंग पिटाचो तातूंतल्यान 20 MLD उदक पंप करपाक सुरवात केली ऑलरेडी अस्नोड्या बाराजान। अस्नोडा बाराज म्हणजे अस्नोडा न्हंय 20 MLD थंयच्यान स्टोरेज बंदारा ऑफ मायनिंग पीट ऑफ ILPL एट अडवलपाल थंयच सेजागोवाचें पीट आहा थंयचे 30 MLD उदक हें करून आमठाण्याचें उदक हें सप्लाय इल्लो कमी करून आमठाणे हें करून घेता आनी आय थिंक वी वील मॅनेज। चांदेल प्लांटाक उदक साळचें लिफ्ट इरिगेशनाच्यान जी आमच्यो स्किमी आहा तातूंतल्यान दिवपाची वेवस्था केल्या। बट नेक्स्ट इयर पर्यंत तिळारी केन्नाय फेल जावंक शकता हें गृहीत धरून वी हॅव वर्कड आउट ड्युरींग द करंट येणाऱ्या फायनान्शियल इयरान काही स्किम्स वर्कआउट केल्यात त्यो इम्प्लिमेंट टायमार जातली इतली गॅरंटी आसा। मराठी राजभाषा प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार फट मारता असो आरोप मराठी राजभाषा आंदोलनान केला। मुख्यमंत्र्याक मेळपा खातीर म्हयनोभर यत्न करूनय ताणें वेळ दिलो ना। निमणे 15 मार्चाक मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेंत निवेदन दिल्लें अशें आंदोलनाचो निमंत्रक प्रदीप गाडी आमोणकारान शुक्रारा मिडियाक सांगलें। मराठी राजभाशे खातीर सरकारा कडेन निवेदन येवंक ना म्हणून विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ल्यान आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्याचो निशेध केलो। हे मुख्यमंत्र्यांचं निवेदन म्हणजे मराठी प्रेमींचा अपमान आहे, मराठी प्रेमींचा विश्वासघात आहे आणि हे बेजबाबदार विधान एका सुशिक्षित मुख्यमंत्र्यांना शोभणारं नाही आहे। गेल्या महिन्यापेक्षाही जास्त आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यायचा प्रयत्न करतो आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या फोनवरून स्पष्ट काहीही सांगितलं जात नाही आहे। मग त्यांच्या भेटीची आशा सोडून मी स्वतः आपले अशोक नाईक पणजी महानगरपालिकेचे माजी महापौर व म्हाळू नाईक आपले मडगाव अर्बन बँकेचे माजी चेअरमॅन यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात जाऊन रितसर अर्ज करून पावती पण घेतलेली आहे। हे जे त्यांचं विधान जे आहे हे धादांध खोटेपणाचं विधान आहे। कारण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आताच आमच्या निमंत्रकांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रदीप गाडी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही त्यांना वारंवार जाऊन भेटण्याचा प्रयत्न केला। त्यांच्या जी संचिता बॅनर्जी आहे त्यांना अनेक फोन केले, प्रयत्न केला आम्ही त्यांना जाणून प्रत्यक्ष भेटण्याचं। जे आपले माजी मुख्यमंत्री आहे शशिकला काकोडकर त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांना भेटण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। पण माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरांची मध्यस्थी असताना सुद्धा जर आम्हाला जर ते आपली भेटण्याची वेळ देत नाही, भेट आपली करून देत नाही। कुळांनी पडीक उडयल्ल्यो जमनी सरकार कसपाक घेतलो ते पयलीं कुळांनी त्यो कसपाक सुरवात करची। कुळ कायद्याचे कलम 36 खाला हो अधिकार वापरून थंय कंत्राटी शेती करपाचो विचार मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत उलोवन दाखयला। सरकार शेत जमनीचे बिगर शेतीत रुपांतर करूंक दिवचो ना, त्यो भायल्यांकूय विकूंक दिवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। कुळांच्यो जमनी पडीक पडल्यात म्हूण प्रताप सिंग राणेन हो प्रश्न काडिल्लो। Sir, this House unanimously recommends the government to implement a scheme for contract farming in order to enhance agricultural production in the state. बजेटान हांवें स्पश्ट सांगलां आमी 50 लाख रुपया दवरल्या। फ्रॉम मे onwards we will conduct a quick estimate of how much fallow lands are there. गरज पडलेल्या ऑर्डिनन्स सुद्धा इश्यू करून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाक प्रोविजन दिता।
स्पीकर सर, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हो विशय जाण्याची आवश्यकता. लोकांक भंय दिसता की आपली जमीन दीत जाली ती गेली म्हणून. नाही, लँड रेव्हेन्यू कोडच्या हाजे टेनन्सी एक्टाच्या 36व्या कलमा प्रमाणे जो मनीस आपली जमीन कसिना ताका जर तूं दिल्ली सुद्दां आसत जाल्यार रिवर्ट करपाक येता. म्हणून म्हजो सगळ्यांक एडवायस आहा की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन कसून घेवची, आनी कसून घेतली ना जर तूं जाल्यार आमचो सर्वे पूर्ण जातकच बेकार पडलेली पाड पडलेली जमीन सरकार परत घेवंक सोदता. हे सरकार 2 गोश्टी सांगता. एक, एग्रीकल्चर आमी कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. जाल्ले ताजी ऑलरेडी जर जाला आसत जाल्यार ताजो अभ्यास करूनच सापूच आवश्यक आसा जाल्यार करपाक हे करतले. पण नवीन आमी सरकारी हे प्रकल्प सोडून नवीन खंयचीच जमीन एग्रीकल्चरची नॉन एग्रीकल्चर करपाक दिवचे ना. एग्रीकल्चर जमीन भायल्यांक विकपाक दिवचे ना. आनी तिसरी गजाल, एग्रीकल्चर जमीन पडींग रावपाक दिवचे ना. लोकांक म्हयन्याचे म्हयने लायटीची बिलां येनात. लायटीचे युनिट वाडिल्ल्यान सामान्य गिरायकाक वयले वयले युनिट रेट लायतात. एका बरोबर शेंकड्यांनी आनी हजारांनी बिलां येतात म्हणून विधानसभेत मुद्दो आयलो. वीज मंत्री म्हणटा मिटर रिडर उणे पडटात म्हूण बिलिंग आउटसोर्सिंग करपाचो विचार चल्ला. त्या खातीर 8 दिसां भितर टेंडर काडटले. बिलां फारीक करपाक जमाना जाल्यार गिरायकान अभियंत्याक सांगचें, तो तांकां पयशे फारीक करूंक वेळ दिवंक शकता अशें पर्रीकारान म्हळां. अजून पर्यंत बिलां 2 महिने 3 महिन्यांनीच बिलां येता. गेले म्हाका दिसता एक वरसभर बिलां थोड्या भागांनी गोंयांतल्या 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी बिलां येता. तेजी म्हाकाय जाणीव आहा. पूण आमी थोड्या दिसांनी ताका लागून सोल्युशन काडलेलें आहा आनी आमी बिलिंगाचें आहा तें आउटसोर्स करपाचें केलां. भितरल्यान मिटर लायलो समजा एखाद्या बरोबर काय चूक न्ही, भितर मिटर लावकूच जायना. न्ही, हे चूक म्हणजे त्या जो ऑफिसर आसा किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कोण स्टाफ आसा, कोण इंजिनियर आसा, तांच्यांनी ते मिटर ताचो भायर काडून घेवपाक जाय. मागीर कित्याक अशें जर अशें प्रकरण आसा जाल्यार कित्याक घेवंक ना आतां पर्यंत. असले केसी कितें जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन हांव सांगता आनी जे कोणाचे मिटर भितर आहा पळय तांकां कंपल्सरी भायर काडूंक लायता. ज्या जाग्यार अशी चुकून व्हडली येता आनी कोणाक पे करूंक येना त्या जाग्यार ताणें वचून जर तूं एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगीत जाल्यार ही गिव्स कन्सेशन टायम दिता आनी इन्स्टॉलमेंटान फारीक करूंक लायता. ह्या 8 दिसां भितून एक टेंडर येता. आमी ते आउटसोर्स करपा आहा आनी तूं सांगता ते सगळे सिस्टम तेतून येवपाची आहा. तेच्या उपरांत RAPDRP जेन्ना आनी 1 वर्सा भितून तो हें चालू जातलो तेन्ना ही सगळी सिस्टम जाग्यार पडपाचे. When they are having problems within the department of billing errors, outsourcing this particular thing, they will avoid errors. म्हणून हे गव्हर्नमेंट सांगू शकता. न्ही, आउटसोर्सिंग केल्या उपरांत एरर जातले अशें म्हाका दिसना. म्हणजे आमी आउटसोर्सिंग करता ती त्या लेवलाची टिमूच पळोवन आउटसोर्सिंग करतलो. आमी जे कंडिशन्स घातला त्या आउटसोर्सिंगाचे कंडिशन्स. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.